वन महोत्सवाच्या उत्सवा वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संदेश सांगून पर्यावरणाची राखण करप हे सगळ्यांचे कर्तव्य अशें सांगले। जनावरांक आदार दिवपी आनी राखण करपी उपेगी झाडां लावची, जाका लागून ती गांवांत येवची न्हय, सैम समतोल आनी सगळ्यांक सुरक्षीत दवरपा खातीर रानवटी जनावरांक परतून रानांत सोडचे अशेंय तांणी सांगले। आयज व्हडल्या प्रमाणात आमी आमचे PCCF कमलजी, आमची पुराय टीम, आमची PCCF प्रवीण राघव, मागीर आमचे नवीन कुमार, आमचे नवनीता माटवान CF आणि बाकीचे सगळे आणि आयज देशाचे प्रधानमंत्रीची जी विचारधारा आहे लोकांक बरोबर घेवन आयज एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पेड माँ के नाम ही संकल्पना घेवन फुडें सरल्या। त्याच बरोबर गोंय राज्यांत आमी व्हडल्या प्रमाणात झाडां लावपाचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा आनी आमचे PCCF श्री कमलदत्ताजी ते अनुभवी असे व्यक्तिमत्व त्यांच्या मार्गदर्शन सकयल आमी करता। त्याच बरोबर जी झाडां रानान लावपाक जाय, जी झाडां जे वायल्ड लायफ एनिमल्स आमी खेतीचो आमी प्रॉब्लेम आमी पळयता, बायसनाचो आमी प्रॉब्लेम पळयता, त्या तरेचे झाडां जंगलान रोवपाकूच जाय। त्या तरेचे न्यूट्रिशन हे सगळे मॅपिंगाचें काम चल्लां। आमी पळयता केन्ना केन्ना लेपर्ड येता, गांवांत येता आनी कोणाचे कुत्र्याक उखलून व्हरता। हे सगळें बंद जावंक जाय, कित्याक प्रे बेस जो आहा तो कमी जाल्लो आसा आनी हे प्रे बेस कशें वाडोवपाचें ते केंद्र सरकाराची एक एजन्सी आहा, तेज्या कडल्यान घेवन मागीर बाकीच्या राज्या कडेन उलोवन ते एक बॅलन्स करपाक जाय। त्या तरेचे प्राणी, त्या तरेचे स्पिसीज जंगलान सोडपाक जाय आनी तरच आमी ते सगळे इम्बॅलन्स जो आहा तो आमी योग्य तरेन आमी करूं शकता। एक दीस काय एक वर्साचो विशय न्हू तो, हे आतां सुरू जाल्यार फुडल्या कांय वर्सां मदीं ते ऑटोमॅटिकली बॅलन्स तो निर्माण जातलो। झाडांचे जे विशय जे आहा, आयज एक पेड माँ के नाम आनी वन महोत्सवच्या निमित्तान आयज सावड्डे पंचायत क्षेत्रांत भुरग्यांक आकर्शीत करपाक, तांकां एक आवड निर्माण करपाक, झाडां बद्दल म्हायती आनी त्याच बरोबर फॉरेस्टा बद्दल तांकां जी म्हायती आमी दिवंक जाय आनी तांकां वेगळे ते फॉरेस्ट्री ते सगळे भुरग्यांक ते व्हरून दाखोवन ते आवड निर्माण करपाचो प्रयत्न आमी करता। क्लायमेट चेंजाचो विशय आमकां खबर आहा, जाय ते आमी पळयता की बदल जावपाक लागला क्लायमेटान, म्हणून हे सगळे गोष्टी करपाक ते देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संकल्पना घेतल्या ते आमी फुडें आमच्या माध्यमांतल्यान, भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान, लोकांच्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसता। अच्छा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।